जंक्शन आसा फाटल्यान रोड एक्सपान्शना रोड कटिंग जाल्लो आसा. तुम्ही दोंगर व्हडलो कट करून दवरला पण ही माती इतली मोव आसा की म्हजो पांय भितर गेलो समतोच. तेन्ना हांगा एक बोर्ड ना हें जें काम चालू आसा येदे व्हडल्या रस्त्याचें एक्सपान्शनाचें, पण हांगा एक बोर्ड दिसना की बाबा वर्क इन प्रोग्रेस गो स्लो, नाल्यार सायनबोर्ड ना, कांयच ना. आनी हांगा तुमी पळयतले की उदक पावसाचें हांगा साचलेलें आसा. आनी म्हाका सांग की हांगा जर फाल्यां कटिंग केलां, जर कोसळून लोकांचेर पडलें जाल्यार आनी जीव गेले जाल्यार जबाबदार कोण? तेन्ना मागणी आसा की सगळ्या जी कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा ताणें हांगा येवचें आनी हाजें एनालायसीस करचें की हें कित्याक जातलें आनी फाल्यां हाजे पासून आमी धोको जो आसा तो कसो आमी आडोवपाक शकता. जीव वचचे पयलीं आडोवपाची हीच म्हाका मागणी आसा. बाब CM प्रमोद सावंताचे कडेन भिवपाची गरज ना खरें, पण आमकां हें जर पळयत जाल्यार सामकी भिवपाची गरज आसा. हांगा नो एंट्री बोर्ड आसा तो सामको बॅन जाला. हांगा व्हडले व्हडले हेवी ट्रक्स सगळ्यान रॉंग सायडीच्यान वता. तेन्ना एकूच मागणी आसा की आमच्या सामान्य लोकांचे जीव वाचोवचे. तुमी जशे खुर्च्यो वाचयता तशें आमचे प्रत्येक मनशाचे जीव तुमी वाचोवचे, तीच म्हजी मागणी आसा. आमी आतां फाटल्यान पळयताय येदो व्हडलो दोंगर अननेसेसरीली कट केला. अननेसेसरीली म्हणटा आमी, कित्याक फाटल्यान तर पळयशी तुमी VUP आहा न्ही, व्हेहिक्युलर अंडरपास, तेजो अलायनमेंट वेगळोच आहा. तेजो अलायनमेंट कितलोच तो भायर आहा आनी दोंगर घातुल्लो तो अलायनमेंटाच्या भायर फुडल्यान पळयल्यार गावता. प्लॅनिंग म्हणटा तें वेवस्थीत ना सांगपा म्हणल्यार. दोंगर कापप हें गोंय सरकाराक सारकें सोंपें जालो आहा. जे थोड्याशा पयशांनी काम जाता तेजे टेंडरां वाडोवन दोंगर कातप, माती विकप हें चल्ललें आहा. आतां हो पेट्रोल पंपा सायडीच्यान कितलीशी सुवात आहा. अशें दिसून येता चित्र पळयल्यार कितें कोणाक तरी एकट्या मनशाक सालबार करूंक दोंगर आख्या नेचर काबार करपाक सरकार फुडें आहा. नदरेक पासून हाडले आमी, कांयच लक्षणां घेयनाय. आतां एक्सिडेंट जाता, दर दिसा एक्सिडेंट जाता पळयले कित्याक रस्तेच सारके नाय, रस्त्याचे डिजायन सारके नाय. आतां हांगा पळयता तुमी पळय, हे आमी कितली वर्सां जालें सांगता हिंगा ड्रेनेज मारा आनी उदीक हें खंयच्यान तरी प्रॉपर वाट करून ताका सोडा म्हणून. हें उदीक दर वर्सा पळोवंक मेवता हिंगा. काम म्हणटा ती जी सरकाराची यंत्रणा आहाय, वेगळी वेगळी डिपार्टमेंटां ती कामूच करना हिंगा. नमस्कार, सध्या मी आसा आमिगोस जंक्शना कडेन, सहकारी पेट्रोल पंपा कडेन. आमिगोस जंक्शन आसा, 4 रस्त्यांचे डायव्हर्जन. एक रस्तो पणजे गेला, दुसरो फोंडा सिटीन गेला, तिसरो हांगा बायता खोलच्यान मडगांव गेला आनी चवथो आसा तो बेळगांव हायवे आसा. हांगा तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता जो दोंगर जो पोखरला, हांगा फाटली कितलीशीच वर्सां जाली रस्तो रुंदीकरणाचें काम चालू आसा. पूण संबंधीत यंत्रणेन कांयच काळजी घेयनासतना, कसलेच प्रिकॉशन घेयनासतना रस्त्याचें काम चालू केल्लें आसा. ह्या रस्त्याचें डायव्हर्जन करतना, हांगा काम चालू करतना कसलेच तरेचे सूचना फलक हांगा लायिल्ले नात. हालींच हांगा अपघात जावन 2 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडला. हांगा अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. संबंधीत यंत्रणेन त्वरीत हांगा दखल घेवन जायती सूचना फलक लावचे आनी अपघात टाळचे अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर आमिगोस जंक्शन खांडेपारच्यान हांव शेखर नायक.